उमत्या कळशार पाणी तशेंच भेऱ्याक काणी अशी गत सध्या गोंयांत पळोवपाक मेळटा। सरकार तशेंच सैममोगी गोंय नितळ दवरपा खातीर साबार खटपटी करतात, पूण सैम विरोधी सैमाची नाशाडी करतातच। बेतोडा पंचायत वाठारांत बायपास रस्त्या कुशीक अशीच एक देख पळोवपाक मेळ्ळी। कांय सैम विरोध्यांनी हांगासर सुमार 15 मेल्ले डुकर हाडून उडयल्ल्यान वाठारांत बुरसो वास पातळ्ळो, तशेंच भलायकेचो धोकोय निर्माण जाला। हे सगळे संबंदीत पंचायतीच्या घाळपणाक लागून घडटा असो आरोप थळाव्यांनी करत तिडक उक्तायल्या। हांगासर माहिती घालून हांगासर स्ट्रक्चर हांगा लेवल केल्लें आसा हांगासर आनी तुमकां हांगा काही दिसा भितर हांगा स्ट्रक्चर तुमकां उबें दिसतलें। आनी हो जागो जो आसा हांगासर तुमकां दिसता हांगा जनावरां कुसलेलीं हाडून हांगासर उडयल्लीं आसा। हांगासर एक कमीत कमी एक 10 ते 15 दुकर जे आसा घर दुकर ते हांगासर हांगा उडयल्ले आसा। हांगा म्हाका दिसता जो लोकल पंच आसा हांगा त्या पंचान हांगासर हेजी दखल घेवपाची गरज आसा। सरपंच आसा सरपंचान हेजी दखल घेवपाची गरज आसा। एकंदरीत जर आमी पळयत जाल्यार पंचायत मंडळ जे आसा हे हांगा पूर्णपणे जबाबदार आसा अशें आमकां दिसता। आमी फोंड्या बेतोडा पंचायत क्षेत्रांतल्या वाठारांत आसा, ज्या जाग्यार तुम्ही पळयता की हांगा मोठ्या प्रमाणात हांगा जी आमी ताका घरदुकर म्हणटा ते हांगा मोठ्या प्रमाणात हांगा हाडून उडयल्ले आसा। आनी जो जो दारी तरी जे घरदुकर आसतले ते हांगा ढम केला। आतां तेजेर माती बिती कांय घातलेली ना, पूण कितें दिसता हांगा सायडीच्यानूच एक 5 मिटराचेर हायवे आसा, हायवे कुशीन उडयला हे। आतां आनी 2 दिसान ताका असो वास मारतलो, हांगा लोकांक येतना वयतना नाका धरून वयचें पडटलें। पूण हे जे कोण करता हांगा गैरकृत्य करता, हांगा हाडून उडयता बेकायदेशीरपणान, तेंचेर कडक कारवाई करची अशें हांगा स्थानिकांनी सांगलेलें आसा। गोमंतक TV खातीर बेतोडच्यान एकनाथ खेडेकर।